सत्तरींतल्या 15,000 लोकां खातीर चलो अयोध्या. येता त्या 3 वर्सांत सत्तरी तालुक्यांतल्यान सुमार 15,000 लोकांक अयोध्येंतल्या श्रीराम देवळाचें दर्शन घडोवन हाडटलो, अशी घोशणा भलायकी मंत्री आनी सत्तरीचे आमदार विश्वजीत राणे हांणी केला. ब्रह्मकरमळींतल्या ब्रह्मदेव देवळाच्या परिसराचे सुशोभीकरण सुवाळ्यात मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. ब्रह्मदेव आणि ब्रह्मदेवस्थान हे गोंयाभर सगळीकडे प्रसिद्ध आसा आणि म्हणूनच आमी बी खुबशे कडेन वयता आणि ज्या देवस्थानान चडांत चड ते प्रार्थना केले वयता थंय आमी म्हणटा एक जागृत अशें देवस्थान आणि सगळीकडे हांव जेन्ना मध्य प्रदेश आशिल्लो दर सोमारा हांव महाकालेश्वराक वयतालो. येवपाचे पयलीं एक 10 ते 15,000 लोक हांगाच्यान अयोध्या वयतले आणि विमानान धाडूया पूण आमी सगळे सोयी सुविधा करून आमच्या लोकांक थंय पर्यंत पावन थंय दर्शन करून थंय तेंचो उपमुख्य गिरीश पाडे म्हजो बरो मित्र आहा तेजे कडेन उलोवन आमी आमच्या लोकांक थंय पावन दर्शन दिवन येतले कांय लोकां बरोबर आमी बी वचपाचो प्रयत्न करुया. लोकांक थंय पावपाचो दर्शन करून दिवन वेवस्थीत हाडपाचें काम आमी करुया. हांव चड वेळ न घेता परत एकदा तुमकां सगळ्यांक आभार व्यक्त करता. तुमी म्हाका हांगा मुद्दम आपयलें. आमचें कार्य म्हणजे कितें लोकांची सेवा, आमचें कार्य म्हणजे कितें लोकांची उदरगत. लोकांक सगळ्यांक एकत्र येवन ह्यो गोश्टी आमकां फुडें व्हरपाक जाय. कोणी एक मनीस जर ठरयलें की आपुणूच करतलो आनी आपुणूच करतलो तशें जायना. आमकां सगळ्यांक एकजूट येवन एकमेकाक सहकार्य करून आमकां ह्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. हांव मागतां आयज ब्रह्मदेवाचे चरणी येवन की हांव मागतां देवा कडेन की देवान आमकां ताकद दिवची, बुद्धी दिवची, बरें काम करपाक आनी ताकद दिवची, लोकांची सेवा करपाक आमकां बरे विचार मनान येवचे आनी देवाचो आशिर्वाद घेवन आयच्या नव्या वर्साचे 2024 तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. म्हाका तुमी संदी दिली हांगा येवपाक आनी हो कार्यक्रम उद्घाटन करून